पोर्टफोलियो दिवया, बेगिनाच दिवया, थोडे दीस राव एक ह्या थोड्या सगळ्या आत्तां खंय तरी कोड ऑफ कंडक्ट सोंपला, ताच्या उपरांत एडमिनिस्ट्रेशन आनी बाकी सगळ्या गोष्टींचेर लक्ष दिवन पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन हें जाता तितकें बेगीन जातलें. अजून तरी तेजे निर्णय जावंक ना आनी त्याच बरोबर मायनिंगेच्या सारकिलो विशय हाजेर प्रायोरिटी घेवन ताजेर काम करप म्हादय विशय आसतलो. फर्स्ट कॅबिनेट मिटींग मोस्टली ऑन द 4th of June. मॉन्सून असेंब्ली सेशन हे जुलयान जातलें, मोस्टली इन द 2nd-3rd वीक ऑफ जुलय केन्ना तरी डिसायड जातली डेट. ना व्हडलें सेशन जातलें, कांयच चिंता करूं नाका, तुमकां सगळ्यांक बरें व्हडलें सेशन जातलें. स्पिकर इलेक्शनूय जातलें बेगीनच. नंबर्स पळयल्यार तुमकां कोएलिशनाची गरज नाशी दिसता आता. ना कोएलिशनाची गरज आसा. भारतीय जनता पार्टी कोएलिशन घेवन फुडें वयता. You are taking the support of MDP with you? जर तेंच्यांनी सपोर्ट काडूंक ना दवरला आसत आमी कांयच सांगूना, आमी काय म्हणूं ना, ताका विचारपाचें परत तो. गोंयच्या मंत्र्यांक दिल्ली मोदी सरकाराचे सोपूतविधीक 30 मायाक आपोवणें आसा. मायनिंगाचे इश्यूचेर खंय गोंयचे शिष्टमंडळ परत प्रधानमंत्र्याक वेगळे दिल्ली वचून मेळटले. आमी माननीय पंतप्रधान हांच्या शपथविधी खातीर वतले. गोंय राज्यांतले सगळे भोवमानीस मंत्री जे आसा ह्या सगळ्यांक इन्विटेशन आसा. सगळ्या जाणांक दिल्ली त्या कार्यक्रम अटेंड करपाक वतले. पार्टीचे आमचे काही ऑफिस बेरर्स आसा हे दिल्ली पंतप्रधानाच्या शपथ ग्रहण सोहळ्या खातीर हजर आसतलो. पयली मायनिंग मिनिस्ट्री कोणाक मेळटा ती कळोनी, ताच्या उपरांत मिनिस्टरा कडल्यानूच प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचप हें योग्य आसा. ऑफकोर्स आमकां गोंयकारांक दिसतलेंच की आमचो गोंय राज्यांतल्यान कॅबिनेट मिनिस्ट्री जी आसा ती मेळची, ही आमची अपेक्षा आसतली. पोटवेंचणूक जिखिल्ल्या 4 नव्या आमदारांचो सोपूतविधी जालो. हंगामी सभापती मायकल लोबोन सोपूत दिलो. मांद्रेच्या दयानंद सोपटेन मराठी, म्हापशेच्या जोशुआ डिसोजा आणि पणजेच्या बाबूश मोन्सेरातान इंग्लिशींत, शिरोडेच्या सुभाष शिरोडकारान कोंकणीन सोपूत घेतलो. 16, Narendra Savikar got 3,500. For me, it is 76 votes. Not जो जीता was एक्झॅक्टली. बट पार्टी भितर कितें तरी जालें प्रॉब्लम, बीजेपी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सपोर्ट केलो अशें कित्याक people, everybody has supported. Maybe some sort of a misunderstanding between some worker here and there. It's not past party based. It's just common. If you just see the trend is okay. 50-60 या बुथाचे त्या बुथाचे कमी झालं, काही बुथाचे माहीत नाही झालं. पण तुमची एक्सपेक्टेशन आशिल्ली कितली कमी जातली म्हणून I was expecting about 1,500. हां. But finally it's election. Election ups and downs are always there. What do you have to say? So what do you have It's to like cricket. The one day, just like one day. What? One ball and then 2 runs are required and the last player, batsman is the in. So it's like... So what do you have to say about MDP? एकलो त्यांचो MDP is कॉन्टेस्ट gone. करतालो आणि दुसरो MDP is अजूनही gone. कोलेशनान सपोर्ट MDP, करता I say तुमकां. just ask them whether they can withdraw it. Technically whether they can withdraw it. Just ask. Just verify. सर तुम्ही आता आफ्टर इलेक्शन तुम्ही का पयले आसले खर. And if at all it can be withdrawn, who has to withdraw that? Who has to withdraw that? Yeah. सर आता आफ्टर इलेक्शन तुम्ही रिझल्ट तुमकां कळ्ळा आसलो कितली खत तुमकां कमी जाला, कितें असेस केला तुम्ही कित्याक खातीर कमी जालें तुमकां इतली कमी मार्जीन I have not yet applied that. Because the moment I have won, I believe that all 20,000 people from that constituency belong to me and I belong to them. That's my spirit of work. आयज तुमकां दिसता की तुमच्या बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसले मात्र त्यांनी काम केला तुझ्या बसात एक्झाम्पल फॉर्माची बीजेपीचे कार्यकर्ते जे निष्ठावंत लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे जे आसा तेंच्यांनी करूना. निष्ठावंत बीजेपीचे कार्यकर्ते जे आसा तेंच्यांनी केला. पॉलिटिक्सान एश्युरन्स दितात कितें आनी कितें येतात. एश्युरन्स हे पॉलिटिक्सान मेळनासता. कळ्ळें? मुख्यमंत्र्यान पार्टी लिडरान खूब कितें कितें म्हटलां, खूब कितें कितें सांगलां. दिवपाचें आसा दितलें, मेळपाचें आसा मेळटलें. सोपूतविधी सुवाळ्या आदी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वीर सावरकराचे जयंती निमतान मंत्रालयांत ताचे पोर्ट्रेटाचे अनावरण केले. विधानसभेत तांचो पोर्ट्रेट लावपाचें काम मुद्दामून आमी इतक्या खातीरच केलां की तांचें स्वातंत्र्य संग्रामांतलें काम हें आयच्या युवकां पर्यंत पावचें. तांच्यांतलें स्वातंत्र्याचें योगदान आमी म्हणटा की हें सगळ्या लोकां पर्यंत पावचें. आज त्यांच्या निमित्तान हांव तांकां आदरांजली ओंपता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.